कविता किरण कांदोळकर कोलवाळे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून रावल्ले आसा आनी आयज आमी त्या हितून देवाचो आशिर्वाद बी घेवन आयज फॉर्म भरलेले आसा. मागता सगळ्या आमच्या वोटरां कडेन म्हाका खात्री आसा हे फावटी माझे वोटर माझे कार्यकर्ते तशेंच बाकीचे सगळे की हे फावटी सपोर्ट करून बहुसंख्येन जिखून हाडटले म्हणून. आयज कोलवाळ झेडपी कॅन्डिडेट आनी आदली झेडपी हांचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून आयज आमी नॉमिनेशन फायल केल्लें आहा. आनी नॉमिनेशन फायल करच्या पयलीं आमचे ऑलरेडी प्रचार कार्य सुरू जाल्लें आहा. आमी खुबशे जागे कवर केल्ले आहा, थोडेशे उरलेले आहा. सगळ्यांच्या डोर टू डोर विजिटाक आमी येतले. झेडपी कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट जो आमी उतरलेलो आहा तेणी फाटल्या आपले 5 वर्साच्या टेन्युअराक भरपूर अशी म्हणजे लोकांनी सांगलेली मॅक्झिमम कामां केल्ली आहा. ऑलमोस्ट 98% कामां केल्ली आहा. आनी त्या कामाच्या आदाराचेर हो लेडीज रिजर्व जाल्ल्या कारणान लोकांनी तिका आनी आमकां सांगलें परतून तिकाच बसय. सो त्या निमतान लोकांच्या सांगण्याचेर लोकांच्या आदाराचेर आमी तिका ह्या इलेक्शनाक उतरलेली आहा. म्हाका खात्री आहा की लोक जे भाशेन फाटीं आसले आमच्या वांगडा फाटल्या झेडपीक जे आसले तशेंच विधानसभेक आसले ते आसतलेच, पूण तेज्याहून सुबेज फाटले फावटीच्याहून सुबेज मार्जीन घेवन हे फावटी ही निवडणूक आमी जिखतले हो म्हाका सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आनी म्हाज्या वोटराच्या बळाचेर हो म्हाका विश्वास आहा. आनी हे सगळें जातलें कारण BJPक लोक विटलेले आहा, BJPच्या फटींगपणांक लोक विटलेले आहा. ताका लागून येणाऱ्या काळान हांव प्रत्येक वोटराक आव्हान करता की आतां ज्यो कितें तेंच्यांनी स्किमी हाडल्या आसतल्यो आनी कितें आसतली तेंची फटींगपणां आसतली, नोकरे विशयी आसतली, ताका तेंच्या भूल थापांक बळी ना पडटा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक मतदान करचें आनी भरघोस मतांनी तिका कोलवाळ मतदारसंघांतसून निवडून हाडचें हें म्हजें मतदारांक आव्हान आहा. तें सांगून देव बरें करूं. तूं शिरसयचो एक कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट कांबळी म्हणून हो हेज्या वांगडा तुमी प्रचार करपाक स्टार्ट केल्लो आनी आतां कोण येता कितें तो काँग्रेसीन वयता म्हणून अशें म्हाज्याय कानार पडलां. पूण कशें आहा आमी ऑलरेडी निलेश कांबळे जो सिरसय कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता तितून मयड्या नाशनला थिवी आनी सिरसय हे 4य पंचायती येता. आमी ऑलरेडी तेजो इंडिपेंडंट म्हणून प्रचार कार्य सुरू केल्लें आहा. पूण म्हाज्याय कानार पडला की ताका काँग्रेस तिकेट दिता, बरी गजाल आहा. सो ताका जर दिली जाल्यार आमकां कांय हरकत ना. पूण सपोर्ट आमच्या कार्यकर्त्यांनी ताका करप काय ना करप हे कार्यकर्ते थारयतले. हेचें कारण इतलेंच की निलेश कांबळे म्हाका मेवळा पूण काँग्रेस पार्टी कडसून खंयसरूच आयज मेरेन एप्रोच जाल्लें ना. ताका लागून जर जालें जाल्यार आमी तो विचार करतले. दुसरो कॅन्डिडेट बीन बसोवपाचें आसा असो विचार चल्ला. कोण तरी फॉर्म बी घेवन गेल्या म्हणून म्हाका कळ्ळां. पूण तशें जालें जाल्यार शेवटी कितें आहा आमी तो विचारूय करूंक शकता. पूण डिपेंड काँग्रेस पार्टीचेर जर ते खऱ्यांनीच दिता काय ना दिता हें म्हाका खबर ना. अजून जे मेरेन बी फॉर्म गावना आनी काँग्रेस पार्टी एप्रोच जायना ते मेरेन आमी कांय सांगूंक शकना. तुमकां सद्या पर्यंत कोण अप्रोच जाल्ले ना, अजून मेरेन कोण एप्रोच जावंक ना. सो जालो जाल्यार विचार करया. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.